नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। कॉन्ट्रॅक्टी तत्वाचेर ESIच्या 40 कर्मचाऱ्यांची जातली नियुक्ती। लिलाव जाल्ल्या खण ब्लॉकां खातीर वेदांता वांगडा सरकार करतलो करार। मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मुखेलमंत्र्यान घेतलो निर्णय। 165 कोटी रुपयांची थकबाकी बाकी आसतना वेदांताक निर्यात परवानो दिलोच कसो? काँग्रेसीचो खण संचालनालयाचेर धडक मोर्चा। बेरेस्तारा मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात मांडवी न्हंयेत शेवटून पडिल्ल्या जावेदाचो सोद दुसऱ्या दिसा चालूच। काँग्रेस आनी आपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांची जाली बसका। 6 राज्याचे सीट शेअरिंगाचेर चर्चा आशिल्ली सुरू। फुडल्या 2 दिसांत जातलो निर्णय। आप फुडारी वाल्मिकी नायकाचें म्हणणें। गोंयांत दिसान दीस वाडपी अपघाता वयल्यान काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचो पेटयलो फार। वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडिना जाल्यार वतले कोर्टान आमदार कार्लोसाची शिटकावणी। अपघात जावपी 12 ब्लॅक स्पॉट सारके करपाचे काम येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली म्हायती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। 15 वर्सां सावन चड रोजदारीचेर आशिल्ल्या 40 ESI कामगारांची कॉन्ट्रॅक्टी तत्वाचेर नियुक्ती करतले। दिवचल तालुक्यांत लिलाव जाल्ल्या खण ब्लॉका खातीर वेदांता वांगडा सरकार खण उदरगत आनी उत्पादन करार करतलो। तशेंच विकसीत भारत अंतर्गत मंत्र्यांचे 27 फेब्रुवारी सावन पंचायत चलो अभियान 12 मंत्री वतले वेगवेगळ्या तालुक्याच्या दौऱ्यार, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। ESIचे पार्ट टायम्स वर्कर्स आशिल्ले लॉंग टर्म तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतल्या। दॅट इज फॉर द एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 15 years दे आर वर्किंग ऑन एज अ पार्ट टायमर म्हणून। तांचेर तांकां बेनिफीट तांची सॅलरी तांकां वाडून मेळटली न्ही। एप्रॉक्सिमेटली 40 पार्ट टायम एम्प्लॉईज वर दे आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट फॉर द 20 years। एटलिस्ट कशा खबर आहा तांकां न्याय दिवपा खातीर तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर केल्या, जेणे करून तेंची सॅलरी जी आहा पळय न्ही रे, ही तांकां पयलीं 15,000 बीन मेळटाली, ती तांकां आतां निदान 25,000 तरी वयतले ते। दॅट इज अ मेजर डिसिजन। वी आर सायनिंग द मायन डेव्हलपमेंट एंड द प्रोडक्शन एग्रीमेंट MDPA एंड द मायनिंग लीज डीड एप्रुवल। वेदांत पयलीं आमी जे ऑप्शन केल्लें तेजो आज आमी पयलो MDPA सायन करता, मायन डेव्हलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ द वेदांता गोवा। तेंच्यांनी आपले सगळे इट इज एन सायनींग ऑफ द एग्रीमेंट विथ दॅट कंपनी। जे लीज तांकां मेळ्ळेलो तो एग्रीमेंट सायन करपाक ऑप्शनांतल्यान मेळ्ळेलो तो। तांच्यांनी EC बीन सगळे मेळयले आपले। नाव द गव्हर्मेंटची प्रोसिजर उरता तेंच्या वांगडा लीज सायन करपाची। म्हणजे सरकाराक तशी कंटिन्युअसली 5 वर्सां पुराय जातली 19 मार्चाक। ह्या 19 मार्च हो तसो कोड ऑफ कंडक्टान येतलो, बट ताच्या खातीर पब्लीक ओरिएंटेड कार्यक्रम जावचे, लोकांक सगळ्यांक इनवॉल्व करून घेवचे। हाच्या निमित्तांत आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां। आनी ह्या कार्यक्रम करता आसतना मॅक्झिमम आमी जशें म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर आमचें सरकार चलता। आनी तेच फुडें व्हरता आसतना 5 वर्सां कंप्लीट जाता हाच्या खातीर पयलो कार्यक्रम जो आसा हो विकसीत भारत विकसीत गोवा हाच्या अंतर्गत पंचायत चलो अभियान। आमचे सगळे मानाधीक मंत्री इन्क्लुडींग मी 12 जाण हे प्रत्येक पंचायतींतलो प्रवास करतले। प्रत्येक पंचायतीन 2-2, 3-3 वरां आसतले। थंयसले पंच सरपंच लोक हांचे सगळे ग्रिवेन्सीस आयकून घेतले, तांकां गायड करतले। अशा पद्दतीन प्रत्येकाचो शेड्यूल जो आसा हो रेडी केला। म्हणजे हांव पणजे, तालिगांव, विश्वजीत राणे मार्मागोवा, नुवें, शिरोडा, मडकय, माविन गुदिन्हो, कलंगूट, काणकोणा, पेडण्या, सांतांद्रे, रवी नायक, बिचोले, वाळपय, सुभाष शिरोडकर, सांताक्रूज, हळदोणा, सावड्ड्या, रोहन खंवटे, कुडचड्या, दाबोली, प्रियोळ, वेळी, गोविंद गावडे, सांगे, सालिगांव, कुडचडी, कुंकोळी, मनसेरात, वास्को, मये, मारगांव, ढवळीकर, म्हापसा, सांखळी, कुट्टाळी, निळकंठ, हणकर, फातोडा, फोंडा, कुंभारजुवा, सुभाष फळदेसाय, पेडणे, मांद्रे, पर्वरी, थिवी, ओके, आनी अलेक्स सिक्वेरो, नावेली, बाणावली, केपें आनी शिवोले अशा वेगवेगळ्या पंचायतींनी प्रत्येक मंत्री हे दिसाक एका मतदारसंघात एक दीस। दुसरे 8 मार्च हो महिला दिन आसा
आणि ह्याच्याच अंतर्गत दुसरो कार्यक्रम जो आसा पयलीं महिला दिन सेलिब्रेशन प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी सरकाराच्या वतीन महिला दिन सेलिब्रेट केलो वतलो. RDA डिपार्टमेंट आणि WCD वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या महिलांच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली, वेगवेगळे वर्कशॉप्स आसतले आणि पुराय आदीसभराचो कार्यक्रम चलतलो. प्रत्येक कडेन आमचो आमदार आणि मंत्री त्या जाग्यार तांकां एड्रेस करतले. बिसायड दॅट्स म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअली लायव्ह महिलांक मार्गदर्शन करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो ह्या निमित्तान जातलो. ताज्या फुडलो कार्यक्रम आमी स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 जे स्वयंपूर्ण हो रिव्ह्यू कार्यक्रम घेवपाचो थारला. 2 मार्चाक पुराय रिव्ह्यू कार्यक्रम जातलो. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र हे आपल्या पंचायतींनी आसतले आणि तो रिव्ह्यू करपा खातीर आमचे ऑल सिनियर स्केल ऑफिसर्स आणि IAS IPS हे सगळे जाण फाटले फावटी जसो आमी रिव्ह्यू घेतलेलो त्याच धर्तीचेर परत एकदां म्हणजे स्वयंपूर्ण कार्यक्रमाचो रिव्ह्यू घेवपा खातीर आमी 5 वर्सां पुराय जाता ह्या निमित्तान होय कार्यक्रमाचो रिव्ह्यू घेवपाचो थारायला. हाच्या अंतर्गत चवथो कार्यक्रम आमी 4 मार्चाक इट इज विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी सगळ्या स्कुलांक डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गतूच केल्लो. त्या कार्यक्रमाची जवळपास 30,000 भुरग्यांची फ्री स्पेक्टेकल्स वांटपाची उरल्या. 30,000 भुरग्यांक चश्मा वांटपाचो कार्यक्रम जो आसा हो टोकन कार्यक्रम 1 ते 1,500 भुरग्यांक घेवन 4 तारखे दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनात सुरवात जातलो. मागीर सगळ्या इश्कॉलांनी जवळपास ह्या 30,000 भुरग्यांक फ्री स्पेक्टेकल्स दितले. वेदांता लिमिटेड खण कंपनीन 165 कोटी रुपयाची थकबाकी वसूल करपाची आसा. मात तरीकूय ही थकबाकी वसूल करच्या शिवाय खण संचालनालयान ह्या कंपनीक निर्यात करपाक परवानो दिलोच कसो असो प्रश्न करीत काँग्रेसीन शुक्रारा खण संचालनालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो. वेदांता कंपनी सरकाराचो जावय काय कितें असोय प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें सरकाराक केला. खणी विशीं गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवचो ना जाल्यार कोर्टान ह्या विशीं याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या. 2012 जेन्ना हे BJPचे लोक जेन्ना गोंयभर आनी ढोल घेवन सगळ्या गोंयकारांक फटयले की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम काँग्रेस पक्षान केला असो एक तांणी परिवर्तन करया म्हणून सरकार हाडले. ते 35,000 कोटी रुपया कोणे घाले आणि खंय गेले हे आज मेरेन गोंयकारांक खबर ना. मागीर ह्या सरकारान एक CA ऑडिट कमिटी स्थापन केली जातून 2-0 खाले आणि सांगले की 350 करोड रुपयाचे इल्लीगल मायनिंग जालां. असे सगळे जे कोण लीज ओनर आशिल्ले तांचे नांवां ह्या सरकारान एसेंब्लीनूय टेबल केल्यात. आमकां RTI अंडरूय दिला. सो 35,000 वयल्यान ते आंकडो आयलो 350 करोड रुपया 351 crores टुवर्ड्स इल्लीगल मायनिंग. तातूंतले 80 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटान वसूल केल्यात. उरिल्ले 171 करोड रुपया अजूनही वसूल केल्ले ना. 271 करोड रुपया वसूल केल्ले ना. तातूंतलो मेजर कंपोनंट म्हणटा तो एक हांचो ह्या डिपार्टमेंटाचो ह्या गोंय सरकाराचो जावय वेदांता लिमिटेड. आज जावय कित्याक म्हणटा तें मागीर मुखार सांगता. ताणें 165 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक फारीक करून हांगा हो 165 करोड रुपया जो मनीस भरना जो डिफॉल्टर हा ताका तुमी कशें एक्सपोर्ट करपाक परमिशन दिता. आमी आतां ताचे कडेन डिमांड केला की ही वेसलाचें लोडिंग पयलीं बंद करचें. हे 165 करोड रुपया रिकवर करचे ताका सांगचे पयलीं भर. ताजो इंट्रस्ट 2012 ते 2024 12 वर्साचो इंट्रस्ट जवळपास आनी 160 करोड रुपया जातलो. सो हे 300-350 करोड कितें जाता ते ताणें पयलीं सरकाराच्या तिजोरीन भरचे आनी मागीर ताका जाय ती परमिशनां दिवची. बेरेस्तारा सांजे मांडवी पुलाचेर रेंट कार आणि मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जाल्लो. मोटरसायकलीक कारीचो धपको नेटान लागिल्ल्यान मोटरसायकल चलोवपी जावेद सडेकार हो शेवटून मांडवी न्हंयत पडिल्लो. जावेदाचो सोद बेरेस्तारा सांजेच्यान सुरू आसा. उजो पालोवपी दळा सयत हेर यंत्रणा ताका सोदतात. मात शुक्रारा सांजे उसरा मेरेन सुद्दां ताचो सोद लागूंक नाशिल्ल्याचें कळटा. आतां रेंट कार जे कडेसून 2 एक्सिडेंट जाल्ले आसा वो जायत आसा. थोडे SOP फॉलो करपाचे असतात जे कोणा लायसन्स दिल्ले असतात तेणी. कोणूच ते कांय SOP एकदां फॉलो करना. हांवें तांकां शोकॉज नोटीस दिवपा लायला जे कोण मेन ओनर आहा तांकां. जे कोण ओरिसाचो आसलो तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा आमचे RTO तांकां ओरिसा RTO बरयतले तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा. नेग्लिजन्सान तेजे कोण एकटो उदकान पडून तो मेला म्हूण. तेच बरोबर
आमी दुसरें एक्शन रेंट अ कार SOP फॉलो करना तेंकां नो ड्रंकन ड्रायव्हिंग, ड्रायव्ह स्लोली, उमके कडेन नॅरो रोड्स आहा, विलेज रोड्स आहा, तेणी सांगपा जाय. कोणूच हे रेंट अ कार दिता ते ओनर सांगना. काल सांजे मांडवी पुलाचेर एक 4 चाकी आनी दुचाकीच्या यांच्या मदीं अपघात जाल्लो आसा आनी हो अपघात जो जाला तो ओवरटेक करपाच्या नादान अपघात जाल्लो आसा आनी ह्या अपघातान दुचाकी चालक जो आसलो जावेद सडेकर हो उसळून मांडवी न्हंयेन पडलो आनी कालच्यान त्याचे सर्च ऑपरेशन चालू आसा. तसोच कार चालक जो आसा ताचें नांव आसा अंकित त्रिपाठी. ह्या अंकित त्रिपाठीक काल डिटेन केल्लेले पोलिसांनी. आयज आमी त्याचो फॉलोअप घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी आतां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जे सर्च ऑपरेशन जे आसा जे काल सांजचे रातचे बंद जाल्ले ते आयज परत सुरू केल्ले आनी आयज अजून पर्यंत सांज पर्यंत आतां सर्च ऑपरेशन तेजें चालू आसा. अजून पर्यंत कांय ताचो पत्तो ना. ह्या सगळ्या मजगती आयज सकाळी जी एक बॉडी मेळ्ळी भितूनसून एक असो अफवा पसरलेली की तो जी बॉडी आसा ती जावेदची आसा पूण ती तशी ना. ते क्लॅरिफिकेशन येयल्लेलें आसा की ती बॉडी दुसऱ्या कोणाची आसा. सो अजुनूय सर्च ऑपरेशन हे चालू आसा आनी अजुनूय त्याची म्हायती मेळोंक ना. अजुनूय ती बॉडी मेळोंक ना. हेच्या उपरांत आमकां आनी एक अशी म्हायती कळटा की अंकित त्रिपाठी जो आसा ताका डिटेन केल्लो, ताका आयज अरेस्ट करता आनी फाल्यां ताका कोर्टा फुड्यान व्हरोन फुडली जी प्रोसेस आसा ती पोलीस करतलेच. त्याच भायर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्य हांचो एक ट्वीट आमकां मेळ्ळा जर तेणें म्हटलां की गोंय सरकारान गोंयच्या पोलिसांनी ओरिसाच्या RTOक कळयिल्लें आसा की अंकित त्रिपाठी हो मूळचो जो ओरिसा रावता, जो ड्रायव्हर एक्युज्ड आसा त्याची एक ड्रायव्हिंग लायसन्स कॅन्सल करपाच्या खातीर ऑलरेडी नोटिफिकेशन ओरिसा RTOक धाडलेलें आसा असो ट्वीट माविन गुदिन्य हांणी केलेलो आसा. तर ह्या सगळ्या कालच्यान जो अपघात जाला त्याचो फॉलोअप स्टोरी आमी तुमच्या फुड्यान हाडली. अशीच फॉलोअप स्टोरी आमी फुड्यान तुमची घेवन येतले. जो पर्यंत ती बॉडी मेळना तो पर्यंत अपडेट दीत रावतले. तुम्ही पळयत रावा गोमंतक TV. म्हजे कलीग वर्षा वांगडा हांव विनायक सामंत, पणजे. काँग्रेस आणि आपाचे केंद्रीय फुडाऱ्याची वयले पावण्यार 6 राज्यांचे सीट सेटिंगेचेर निमणी चर्चा सुरू आशिल्ली आणि ह्या चर्चेत गोयच्या आप पक्षाचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. देखून फुडल्या 2 दिसांत सीट शेअरिंगाचेर निर्णय जातलो अशें आपाचे फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें सांगलें. आमी इंडिया आघाडीचे म्हत्वाचे घटक आसा ताका लागून तांचो निर्णय आमकां मान्य आसतलो अशें तांचें म्हणणें. अलायन्स ऑलमोस्ट फायनल जाला बिटवीन समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी. आणि काल 1-2 दिसान तुम्ही ऐकला की आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पार्टीचे डिस्कशन खूप फुडल्या लेवलाचेर पाविल्ले आसा. आणि हे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जे आसा 5-6 राज्य जे आमी उलयता डिस्कस करता तातूंत आतां ऑलमोस्ट सीट शेअरिंग एनाउन्स जावपाचें आसा. अजून पर्यंत भारतीय जनता पार्टी खूप खुश आशिल्ली. तांकां दिसलें की इंडिया अलायन्स तांणी जे वार केले ताचो कितें तरी नेगेटीव इफेक्ट आनी कितें तरी तांकां नुकसान जाला म्हणून. पूण आतां जेन्ना हे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट्स फायनलायज जावपाक लागल्या तेन्ना तांकां कळ्ळां की ते आतां त्रासान पडल्या म्हणून. तांकां कळ्ळां की हें खरेंच जर देशभर इंडिया अलायन्स पार्टी मदीं सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जाले जाल्यार ते 30-35% जे सिटां जिखताले ते आतां 100% हरपाचे आसा. कित्याक उरिल्ले 65-70% वोट्स जे आसा ते इंडिया अलायन्साच्या पार्टीक मेळटले आनी BJPचो डिफीट जातलो. लास्ट 1-2 दिसान स्पेसिफिकली आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेस पार्टीचे डिस्कशनाचे न्यूज आयिल्ली आसा. आनी जेन्ना ही न्यूज आयली तेन्ना BJP खूबच हालिल्ली आसा. कित्याक जे राज्य आमी डिस्कस करता तातूंत दिल्ली आसा, हरियाणा आसा, आसाम, गुजरात, पंजाब, गोवा आनी ह्या सगळ्या राज्यांनी खुबशे सीट आसा. आनी ह्या राज्यांनी जर आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेसीन आपलो सीट शेअरिंग सारको एनाउन्स केलो जाल्यार BJP गेट्स हेविली डिफिटेड इन ऑल दीज सीट्स. सो फाटल्या 1-2 दिसांच्यान आमचे दिल्लीक जे टॉप लिडर आसा तांकां वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांच्यान BJP एक न्यूज आनी एक मेसेज पावोवपाक सुरू केल्या की तुमी ह्या अलायन्स करूं नाका, की तुमी काँग्रेस पक्षा बरोबर हो अलायन्स करूं नाका, सीट शेअरिंग करूं नाका. आनी जर तुमी अनाउन्स केलो जाल्यार आमी तुमच्या लिडर अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करतले. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी जाल्ल्या अपघातात खुबशा लोकांनी आपलो जीव वगडायलो.
जाल्यार चडशा अपघातांत तरणाट्यांक मरण आयिल्ल्याचे पुलिशेंत नोंद जाला. देखून काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचो फार पेटयला. पळया पुराय बातमी. डेली 3-4 एक्सिडेंट कोण मरता. इट्स नॉट ओनली दिस ब्रिज. काल पासून पळयला, दॅट इज इन दाबोली somebody was crushed, somebody in Bamboli was hit, somebody in Ponda was hit. What is going on? Every day we can't keep shouting on the road. I think we will have to move forward. If the government is not serious, I will tell you this. I will myself go to the court and I will ask for relief that the government should awaken and do something with urgency, not sleep and just issue instructions, advisories, but action on the ground. मांडवी पुलार जाल्ल्या रेंट अ कार आनी दुचाकी मदीं एकल्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडोवचो पडलो. देखून रेंट अ कारीक स्पीड गव्हर्नर कित्याक बसयनात? सरकाराच्या संबंधित खाते आनी यंत्रणाचे कसले सेटिंग सुरू आसा काय कितें? फकत तालाव दिवच्या परस सरकारान वाडट्या अपघाताचेर नियंत्रण हाडिना जाल्यार सरकाराच्या विरोधात कोर्टान वचपाची शिटकावणी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें दिली. मुझे कितें सांगपाचें एक्सिडेंट दॅट हांव सद्दां एसेंब्लीन पासून खूब जाणां हांव उलयलां सांगपाक दॅट दीस टुरिस्ट आर ड्रायवींग वेरी वेरी बॅड. आय थिंक दे हॅज टू बी ए कंट्रोल. सेकंड थिंग, रेंट अ कार आमी पळयला फकत आतां रस्त्यार एक्सिडेंट करून ते शेतान चलयतात, बिचेर चलयतात, नागतिंगा दोऱ्यान पासून वयतात ते. सो हांव नेना केसो ड्रायवींग शिकल्यात ते. So I think there has to be very strict controls about the driving. For me, I believe, first thing is, I'm going to fault the government on this, and I have this strong statement to make. There are speed governors to be put for these rent-a-car vehicles. Why are they not putting the speed governors? What fixing is going on with the department or with the authorities? I want to know this. Why the speed governors? I want all these vehicles to be checked on the road today, and you make sure that each vehicle which does not have speed governor should be impounded, and until that speed governor is put, the vehicle should not be released. Simply fining is not enough. Secondly, we have to have a foolproof mechanism to make sure that the one to whom the vehicle is given should be driving responsibly. Do you tell them the rules? Do you tell them how Goa is not fully safe to drive recklessly? Because the way that they drive, there are आमगे पोन्ने रस्ते, सायड रस्ते आसात. There are many side roads. So when there are side roads, लोक भायर येतात थिंगा. So they don't know about these hidden dangers which they have to face. So if you don't know, like when we go to an outside place, we drive cautiously. Who is responsible? The owner of this rent-a-car. So I don't agree that they should be let off. They should be kept here and they should be arrested. Now this man who has created, first thing is he was overtaking. There's no overtaking allowed on this bridge. Apparently at the impact tek udopak bayar, that means for this boy to fall out of his bike into the river, the impact has to be big. It is not a small impact. It's not a slow impact. That means this man was rent-a-car was driving very fast. Therefore I feel it's a case for 304 part 2 guaranteed. It can't be 304A. Because now the body has not been recovered till now. So I assume, I hope against hope, I hope he has survived, but it looks like it's very bleak chance. But if he has caused death, this driver must be booked under 304 part 2. गोंयांत दिसान दीस अपघातांत वाड जायत आसा. अपघात उणे जावचे म्हणून येरादारी खातें काम करता. केंद्र सरकारा कडल्यान 150 कोटी रुपया निधी आयला. हो निधी 12 ब्लॅक स्पॉट सारके करपाक काम करतले अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाणें दिला. रेंट अ कॅब वेवसायीक नेम पाळिनात आनी ह्यान फुडें अशा करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या. सर कितें सांगता, एक्सिडंट वाडल्या पळय आतां गोंयांत, सो कशें पळयता तुमी ह्या घडणुकां कडेन? पयरूच आमची रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग जाली. एक एसेसमेंट असो गेलो की ब्लॅक स्पॉट्स आहा, एक्सिडंट प्रोन स्पॉट्स आहा, थिंगा चड एक्सिडंट जाता. तुमकां खबर आसतली हाल्ली जेन्ना बाब नितीन गडकरी जी आयिल्ले तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या आनी हांवें दोगांयनी डिमांड केल्ले स्टेटी कडेन पयशे ना, आमकां पयशे दियात, ताबडतोब आमी ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते सुदारणा हाडपाक काम करपाक PWD तर्फे आमी करता म्हणून. 12 असले स्पॉट्स ब्लॅक स्पॉट आहा ते काम सुरू जावपाचे आसा PWD तर्फे. कित्याक पयशे अरावंड 150 crore सेंटरासून येयल्ले आसा इन द फर्स्ट ट्रांच, आनी तेणी सांगलां तें काम जालें म्हणटच दुसरेय पयशे दितले. आतां
हिंगा थोडे लँड इश्यू आसा म्हणून थोडे कडेन तें डिले जाता, पूण 12 कडेन आमी काम स्टार्ट करपाक केलां. आतां रेंट अ कार जे कडेसून हे 2 एक्सिडेंट जाल्ले आसा वो जायत आसा, थोडे SOP फॉलो करपाचे आसतात जे कोणा लायसन्स दिल्ले आसतात तेणी. कोणूच ते कांय SOP एकदां फॉलो करना. हांवें तांकां शोकॉज नोटीस दिवपाक लायला जे कोण मेन ओनर आहा तांकां. जे कोण ओरिसाचो आसलो तेजे लायसन्स कॅन्सील करपाक आमचे RTO तांकां ओरिसा RTO बरयतले तेजे लायसन्स कॅन्सील करपाक. नेग्लिजन्सान तेजे कोण एकटो उदकान पडून तो मेला म्हूण. तेच बरोबर आमी दुसरें एक्शन रेंट अ कार SOP फॉलो करना तांकां नो ड्रंकन ड्रायवींग, ड्रायव स्लोली. उमके कडेन नॅरो रोड्स आहा, विलेज रोड्स आहा, तेणी सांगपा जाय. कोणूच हे रेंट अ कार दिता ते ओनर सांगना. पार्किंग मेन विशय आसता, खंय मेळटा थिंगा पार्किंग चोक करता. मुद्दम तुमकां सांगपा जाय गेले ते 3 वर्सां आमी एकूय फ्रेश लायसन्स रेंट अ कार हेच कारणां लागून करूं ना, बिकॉज दे आर टोटली नेग्लिजंट. शिवसेनेचे खडेगाठ फुडारी महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हांकां 87 वर्सांचेर मरण आयलें. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ले, थंयच ताणें निमणो स्वास घेतलो. मनोहर जोशी हाणें लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणूनय पद सांबाळिल्लें. बाळासाहेब ठाकरे हांचे जोशी हे सामके लागचे मनीस आशिल्ले. दाबोळे रेल्वे पुलाचेर बेरेस्तारा सांजे वेळार 7 वरांचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. नवे वाडेचो शौकत अली पिराय 60 वर्सां हाका ट्रकाच्या फाटल्या रोदांत सांपडिल्ल्यान मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत वास्को पुलिसांनी पंचनामो करून ट्रक चालका आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. काल वास्को दाबोळे हांगा एक फॅटल एक्सिडेंटान 60 इयर ओल्ड एक्सिडेंटान तो डेथ जाली हेची, आनी जे डेथ जाला तेचें नांव शौकत अली शेख, तो रेजिडेंट ऑफ दाबोलीम. तो खंय तरी आपल्या घरा म्हणल्यार दाबोली तो रावता थंय घरा वयतालो तेन्ना खंय तरी सायडीच्यान एक ट्रक वयतालो. ते ट्रकाच्या फाटले व्हिलान येवन त्याची ऑन द स्पॉट थंय डेथ जाली. आनी जे आमकां कळटा की जे दाबोली जंक्शन आसा ते खंय तरी एक डेथ ट्रॅप जालेले आहा. हेच्या पयलीं अशे खुबशे एक्सिडंट म्हणजे ट्रका पोरना येवन लोक थंय कितलेशेच लोक मेल्लेले आहा. आनी खंय तरी अशें दिसता की ते डेथ ट्रॅपार कितें तरी एक सोल्युशन हाडूंक जाय, कित्याक नाजाल्यार अशेंच खंय तरी एक्सिडंट जावन खुबशे लोक मरतले. सो तेच्या थंय ऑलरेडी सिग्नल आसा, पूण सिग्नल आसूनय खंय अशे लोक कित्याक म्हणून अशें मरता तेजो सोल्युशन एक खंय तरी आमचे जे ट्रॅफिक सेल आसा तशेंच पुलीस आसा हेंच्यांनी खंय तरी एक सोल्युशन हाडून थंयचे पंच म्हणल्यार ती पंचायतीक लागता तेजे पंच सरपंच तांकां घेवन खंय तरी एक थंय सोल्युशन काडपाची गरज आसा. कित्याक इतले जर डेथ कंटिन्यू जायत रावले जाल्यार खुबशी लायफ म्हणल्यार इनोसंट लायफ वयतली. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम तिवोजी. मडगांव नगरपालिकेंतल्यान कामाच्यो फायली गायब जाता. मडगांवच्या आमदाराचो PA येवन ह्यो फायली पोतयेन भरून व्हरता असो थेट आरोप शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनो हाणें केला. मडगांव नगरपालिकेच्या कारभारात मध्यस्थी करपी अशा मनशांचेर सरकारान कडक कारवाय करपाची मागणी सावयो कुतिनोन केला. मडगांवांत फक्त कांय वेंचीक बेकायदेशीर घरांचोच सर्वे जाला. मडगांवांत आशिल्ल्या उरिल्ल्या घरांचो सर्वे नगरपालिकेन कित्याक करूंक नाका असोय प्रश्न सावयोन विचारला. एक डिमांड करपाक गव्हर्मेंटा कडेन आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कडेन की कायदे थोडो बदल करचो म्हणून. जे एप्लिकंट्स आसात जे कोण एप्लिकेशन घालतात म्युन्सिपालिटीक जाल्यार ते एप्लिकेशन सपोज तो डिलिंग हँड ना, तो कन्सर्न स्टाफ ना जाल्यार ते एप्लिकेशन तेणी घरा घेवन वचपाचें. कित्याक एवरी टायम जेन्ना तो एप्लिकंट म्युन्सिपालिटी येता जाल्यार तेगेले फायल वा तेगेले एप्लिकेशन सोदपा पडटा. आनी हो डिमांड घालपा कारण म्हणल्यार कित्याक हे भाशेन चलता म्युन्सिपालिटीन. आमचे कडेन एविडन्स आहा जंय पोत्यान घालून 1 आनी 2 न्हू 100 फायल्यो माज फायली घेवन येता एक कोण तरी आनी त्या टेबलार वयता त्या इंजिनियरा बरोबर वयता सायन घेता परतून पोतयान घालता घर व्हरता.
दुसरे इंजिनियरा बरोबर वयता सायन मारता परतून घेवन घरा वयता. सो हो कसलो कायदो? इनफॅक्ट आमी डिमांड करता की हाजेर इन्क्वायरी जावची म्हण. हे फायल्यो लोकांनी घर कशें वचपाक शकता आनी ते जाल्यार तो एप्लिकंट न्ही. ही इज नॉट इवन एप्लिकंट. ही मे बी समबडीज PA. कोणाचो PA जायत तो आमदाराचो PA आमकां लागना ते. पूण 100 फायल्यो म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसा भायर वचपाक कोणी रायट दिला? हेजेर आमकां पयलीं आन्सर जाय चीफ ऑफिसरा कडेन. हे कोणाचेर हेजेर इन्स्ट्रक्शनाचेर? मडगांवचो आमदार सांगता हांव सांगता मडगांवचो आमदार सांगता कितें करपाक शकता तुमी? लॉस ऑफ रेव्हेन्यू आमी वॉर्न करता चीफ ऑफिसर. क्लियर कट वॉर्निंग वी आर गिविंग टू द मडगांव म्युन्सिपल काउन्सिल चीफ ऑफिसर गौरी सांगवालकर. नाव काडटा. Any form of loss of revenue to the council, he will be held responsible, and we will ensure that the recovery will be done from his salary. This is our state warning bid. गोंय सरकार बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर कायदो हाडटलो. गोंयांत फाटल्या 6 वर्सां पासत बांदिल्लीं 25,000 परस चड बेकायदेशीर घरां आसा. आमी ती थेट मोडपाक शकना. ही घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार खासा कायदो हाडटलो. गोंयांत 80% परस चड बेकायदेशीर घरां गोंयकारांचीच आसात, जाल्यार 20% घरां बिगर गोंयकारांची अशें विधान पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिलां. गोंयांत आशिल्लीं बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार खासा कायदो हाडटले. फाटल्या 6 वर्सां सावन गोंयांत बेकायदेशीर घरां आसात. तांकां आमी अचकीत मोडूंक शकना. ह्या घरांक कायदेशीर कशें करूं येता, तांकां वांटोवपाक कशें शकता हे विशीं सध्या सरकार यत्न करता. कांय दिसांनीच सरकार हो प्रस्न सुटावो करतले अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. तशेंच दाबोळी फनल झोनांत येवपी घरां मोडप समा जायना. नौदळान हे विशीं पुनर्विचार करपाची गरज आसा अशें मत पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी व्यक्त केलां. आख्खे गोंयांत हांव पंचायत मिनिस्टर आसले कारणान मोर दॅन 25,000 घरां तुमी जे म्हणटा इल्लीगल आहा. ही आमी 25,000 घरां जी गेले 35, 30, 40 वर्सां आसा आमी डेमोलिश करपाचे. आज कितें जालां, हांव सपोज तुजेर एगेन्स्ट आहा, हांव तुजेर एक कंप्लेन दर्ज करता आनी ती अल्टिमेटली ऑथॉरिटीज एक्शन घेयना. कित्याक? हाव कॅन यू डेमोलिश 30-40 year old हावजीस वीच रिकॉर्ड इज दे. वॉटर उदक घेतलेले ते आसा, लायट घेतलेले ते रिकॉर्ड आहा, पंचायत टॅक्स भरता ते आसा. बट इट इज इल्लीगल इन सर्टन सेन्सीस. आज पुसान आसा ती घरां उरपा जाय आनी फुडारा एकूय इल्लीगल घर येवपा जायना. आनी तेका लागून इट हॅज टू कायदो बदलपा जाय सो दॅट नोबडी कॅन बिल्ड. हितून 80% आमचे गोंयकार आसा. ओन्ली 20% गोडी मायग्रंट म्हणटा ते. आनी मायग्रंट म्हणटा ते तेंचे आतां 2nd generation हांगा रावता. दुखीची गजाल जावन आसा. नेवी जे तांकां 3 meter परमिशन दिल्ले हायटाचे 1+1 8 वर्सां जाले तेंचे घर आसले, तेंचे ओन लँड ते आनी तेणी बांदलेले, सगळी परमिशन आसा. सडनली आतां ते सांगता की यू हॅव टू बिल्ड ओन्ली विथ 1.5 meter. कॅन अ पर्सन बिल्ड फॉर 1.5 meter अँड लिव इन दॅट हाऊस? तुम्ही म्हाका सांगा. अँड समथींग वॉट वॉज एक्झिस्टिंग फॉर 8 years. नेवी हॅज टू डू अ रिथिंक ऑन अँड डू अ रिसर्वे ऑफ द एंटायर थिंग. इन द सेम विसिनिटी म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, इन द सेम विसिनिटी बिल्डिंग्यो आसा विथ हायर मीन्स विथ मोर हायट. हाऊ इज इट दॅट नेवी हॅज अलाउड दॅट? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.